पणजे मळावेल्या रुआदी ओरेम सिवरेजीचे उदक आयिल्ले कारणान तो बरोच दूषित जाला। सिवरेज कार्यालयाचे लक्ष नाशिल्ल्यान हो प्रकार दिसान दीस वाढत आसा। या वाठारांतल्यान वतना नाक दाबून वचचें पडटा। तशेंच दूषित उदकांतलें नुस्तें कांय जाण पोयचें नुस्तें म्हणून विकपाक व्हरतात। ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक शकता, अशें पणजी महापालिकेचे आदले नगरसेवक शुभम चोडणकर हांणी म्हणलां। हो प्रस्न पावसा पयलीं सुटावो करचो अशी मागणी चोडणकरान केल्या। इश्यू म्हणजे कितें आसा, आमी एवरी इयर आमी कॉर्पोरेटर वर्सान वर्स मळ्यान पावसा पयलीं अशी इन्स्पेक्शन आमची चालूच आसता आनी खंय कितें पावलां हेजेर एक आमी नियाळ घेता। तसोच आमी घेवपा जाय। पूण ह्या फावटी एक मातशे विचित्र प्रकार घडलेलो आहा। गेल्या वर्सा जे पावसान बुडलेले थोडे एरियाज पळयल्यार ह्यो प्रत्येक जरगतीचेर बुडत आसा, म्हणजे टिमान सुद्दां बुडिल्ले आसा। ह्यो आमी WRDक खंयसर चुकता हें तांकां दाखोवन दिल्लेलें आसा आनी जरी तेंच्यांनी पंप स्टेशन घातलां पूण जायत्यो गजाली थंयसर कनेक्ट करपाक त्यो केल्ल्यो ना। आनी पळयल्यार आयज पळयल्यार म्हणजे 1-2 दीस पयलीं जेन्ना जरगत जाल्लेली त्या वेळार सुद्दां हांगा थोडे एरियाज बुडलेले, म्हणजे जशे की पिडये कडेन आसात, ते पिडये कडली फाटली थोडी घरां आसात, हांगा बानार आसात, नेवगी नगरार आसात, ह्यो सगल्यो गेल्ल्यो आहा। त्याच बरोबर आनी एक सॅवेज डिपार्टमेंट, म्हाजे जर डायरेक्ट एलिगेशन आहा की इवन सॅवेज डिपार्टमेंटाय सॅवेज हितून रिलीज जाता आनी ही रिलीज केल्ली सॅवेज ह्या ड्रेनांतल्यान वयर ट्रेनी कवर आसल्या कारणान कळना। कारण कशा ज्या तरेन सॅवेज 24 वरां ह्या फाटल्या 8 दिसांक हांगा येवपाक लागलेली आसा पळय, तेवयल्यान क्वेश्चन मार्क येता। कारण जर तर एखाद्या अशें धरुया 10, 15, 20, 30, 40, 50 घरांक सुद्दां जर सॅवेज कनेक्शनां ना, जर सॅवेज जर तेंच्यांनी रिलीज केली ट्रेनांनी सुद्दां, जाल्यार इतली 24 अवर्स येवंक शकना। ही पयले 1000, 1500, 2000 लोकांची सॅवेज इतली तरेन प्रमाणान येता, हेजो अर्थ खंय तरी सॅवेज डिपार्टमेंटाची सॅवेज भायर येता। बरें, दुसरें ते गॅराचो एक प्रोजेक्ट फुडें आसा पळय, गॅरा कसलो तरी इम्पेरियम काय कितें तरी, ते नेवगी नगरान, थंयचो आमी तेंचो ट्रिटमेंट प्लांट वचून पळयलो। थंय पळयल्यार तेंच्यांनी ते डायरेक्ट काडून रिलीज ह्याच क्रिकान हितून सोडलेले आहा, ड्रेनीन सोडलेले आहा। थंयसर कन्सर्न कोण मनीसूय ना आन्सर करपाक। ते सुपरवायझराक विचारलो तो सुपरवायझर म्हणटा नहीं बहुत दिनों से इधर बंद है। बहुत दिन कितना महीना हो गया, साल हो गया, नहीं मालूम नहीं कब से है, मैं ज्वाइन किया तब से, तो उसके पहले से है। म्हणजे अशी उडवाउडीची उत्तरां कोण आन्सर करपाक तयार ना। हेल्थ डिपार्टमेंटान तांकां नोटीस इश्यू करता म्हटल्यार। पूण हें जाता कितें धरून आमचें जें उदक ह्या ज्या पोयक येता, ती जर तुमी पळय ग्रे लेवलचो सारको जो हें जाल्लो, हातून मागीर फुडें त्या पोयन आनी पोयच्या ओरेम क्रिकान हे सगळी सॅवेज वयता। हितून पळयल्यार कशें लोक पळयल्यार हितून फिशींग करता आनी फिशींग करून पणजे बाजाराक नुस्तेंय विकता। फाल्यां काय केदो व्हडलो प्रॉब्लम जावंक शकता, हें चित्र पळयल्यार तुमकां सारकें कळटलें।